येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. अमृत सरोवर येवजणे खाला भाजप सरकाराची नितळसाण मोहीम. हाचोच एक भाग म्हणून भारतीय जनता पार्टीन केली झऱ्यांची निवळसाण. आकेच्या ताळसा झरीचे काम सुरू. 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयतारा गोंयांत. फाल्यां फर्मागुडयेच्या जीएसी ग्राउंडार जाहीर सभा. बाणावली वाठारांत उदकाच्या नाल्यांत सिवरेजीचे उदक. प्रदूषणा आड ना कसलीच कारवाय. बाणावलेच्या आमदारान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक धरला दोशी. शुक्रारा वाठाराची केली पळोवणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 6 वर्सां उपरांत कुर्टीच्या लोकांनी परत एक फावट वाठारांत येतल्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक खर विरोध केला. हो 8 MLD सिवेजीचो प्लांट दुसरे कडेन व्हरचो अशेंय थळाव्यांनी मागलां. 6 वर्सां आदीं कुर्टी हावसिंग बोर्ड कॉलनींतल्या थळाव्या लोकांनी 8 MLD सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो. ताका लागून थळाव्या वाठारांत प्रदूषण जावं येता असोय भंय उक्तायिल्लो. प्रकल्पाचें काम बंद केल्या उपरांत आतां सरकारान परत एक फावट हो प्लांट बांदपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान थळावे खुबळ्यात. फुडें STP प्रकल्पा लागसार शाळा आसा देखून सरकारान हो प्रकल्प हेर कडेन व्हरचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आणि पुढे त्यांच्यानी सांगला कॉरस्पॉन्डन्स करता म्हणून. कोणी सांगला कॉरस्पॉन्डन्स? सरपंचान सांगला की तेवूय कॉरस्पॉन्डन्स करता आणि आमकां कळयता म्हणून सांगला. ॲक्च्युली कितें जावपाचें आशिल्लें तर ॲक्च्युली सुरवातीक स्टार्ट जालें तेन्ना ते सिवरेज प्लांटूच बांदता म्हणटाले 8 MLD. तर मागीर ओपोजिशन येयल्या कारणान खूब ओपोजिशन येयलें, एजिटेशन जालें पंचायती थ्रू. मागीर तेंच्यांनी मदीं आमकां सडनली लेटर केलें, आमकां करूंक ना पंचायतीक केलें की थंयसर आतां सद्या सपोज हें आसलो प्लांट, तो प्लांट आमी बांदपाक सोदना सद्या. थंय फक्त पंपींग स्टेशन येतलें आनी तो सब्जेक्ट तसोच आसलो. आतां सडनली तांचें लेटर येयला की पयलींचे जे आसलेले प्लांट बांदपाक सोदताले तो प्लांटूच बांदता म्हणून. केन्ना कितें तसलें डिसिजन कांय ना लायसन्सा केल्लें. तर हेका लागून मातशें सगळी एरियेत थंयसर एरियेत पॅनीक जाल्लेली आसा. दिसभर आमकां विचारत आसता लोक कितें कशें तुमी कितें करता फुडें काय. तुमची मागणी कितें आतां? दुसरे कडेन शिफ्ट करचो? मागणी आमचो STP प्लांटाक कांयच विरोध ना कोणाचोच. पयल्यार सपोर्ट आसा आमचो कित्याक ती बरो हें प्रूफ इतले लागीं आसा रेजिडेंट एरियाक, सामकोच लागीं आसा आनी सेंटराक आसा. 4 वाटेनच्यान सरावंडींग तेजे रेजिडेंशियल एरिया आसा. तो मातसो डिस्टन्साचेर शिफ्ट करचो, त्या जागेर कमी त्रास जातलो लोकांक, इतलेंच आमचें म्हणणें आसा. आज तुमी हांगा पळयता आमी सगळे जमलेले आसा ते हांगा जो STP प्लांट प्रपोज केल्ला ताका ओपोज करपाक लागून जमलेले आसा. तेन्ना ताका सरावंडींग एरियेन जवळ जवळ 400 तरी घरां आसतली म्हाजो अंदाज सांगता. त्या प्रमाणे हांगा कितलो लोक रावता ताचो अंदाज म्हटल्यार आमी 3000 तरी लोक रावता आसतलो. तेन्ना हांगा तेकोनूच हेडगेवार स्कूल आसा. त्या स्कुलान भुरगीं कमीत कमी 600 तरी भुरगीं शिकता. आनी जो STP प्लांट हांगा प्रपोज केला तो आमी मानता की जे आमचे हेज्या प्रमाणे आमी जितले कडेन पळयला तो फेल जाल्लो आसा. कारण तेजो जो प्रोसेस आसा पळय तो स्टार्टींग खूब पोल्युटेड आसता. तेन्ना हॅजार्डस म्हणून आमी हेका ओपोज केल्लो आसा. तेन्ना आमी परत 2016 हेका ओपोज करता. तेन्नाच्यान तेंची प्रक्रिया चालूच आसा. हेजेर फुडलें अजून पर्यंत तेणी फुडें खंय व्हरपाचें अजून पर्यंत हें केल्लेंच ना. आमचो रिक्वेस्ट आसलेलो पयलींच्यान की हो प्लांट तेंच्यांनी फुडें व्हरचो म्हणून, पूण अजून पर्यंत तेणी तें केल्लें ना. रिसेंटली तेंच्यांनी पंचायतीक लेटर दिल्लें आसा की आमी हो प्लांट हांगाच करतले म्हणून. तेन्ना आमचो परत एकदां रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले हेतून हो पयस व्हरचो आनी आमकां हेतून सुटकारो दिवचो म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. 2024 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गोंयांत येता. हे वेंचणुकेक धरून दक्षिण गोंय भाजपाची जाहीर सभा फाल्यां फार्मागुडयेच्या GSC ग्राउंडार जातली. मंत्र्यांनी ह्या ग्राउंडाची पूर्ण पळोवणी केल्या. भाजपा 2024 वर्साचे लोकसभे वेंचणुकेत दोनूय सीट जिखतली अशें नरेंद्र सावयकरान सांगलें. पळयात. अमितजी शहा हे येता 16 तारखे दीस जाहीर सभा घेवपा खातीर गोंयांत येता. फर्मागुडीच्या ह्या ITIच्या इंजिनियरींग कॉलेजच्या ग्राउंडाचेर आमी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन दक्षिण गोंयची जाहीर सभा आयोजन केला.
दक्षिण गोंय फाटले फावटी आमी फक्त 8,000 हरल्या. ह्या फावटी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की पुराय जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयचो सीट आमचो निवडून दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा आनी हांव लोकां कडेन आशाय व्यक्त करता की तेच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो हो सीट निवडून दिवचो. त्याची तयारी ही आमी आतां पासूनच सुरवात केल्या आनी तेची तयारी करता आसतना देशात जवळपास 150 सीट आमी टार्गेट केल्या जे फाटले फावटी क्लोज मार्जिनात हरलेले. अशे देशभर आमच्या पार्टीचे वेगवेगळे नेते प्रवास करीत आसा. आमी 303 सीट जिखले आनी त्याच बरोबर 100 सीट खूप लागीं येवन गेले. तितूंतल्या ह्या 150 सीटांक टार्गेट करून तो प्रवास सुरू आसा. तितूंत आमचे अमित भाई शहा ह्या दक्षिण गोंयच्या सीटाच्या प्रचारा खातीर हांगासर येता. आमचे राष्ट्रीय नेते आणि होम मिनिस्टर अमित शहाजी हांची पब्लीक रॅली आयतारा दीस सांजची 4 वरांचेर हांगा जावपाची आसा आनी ताका लागून आमचे मुख्यमंत्री मुद्दम हांगा पळोवपाक आयिल्ले आसात. तांच्यांनी एकंदर ह्या सगळ्या वेवस्थेची पाहणी केली आणि त्यामुळे दक्षिण गोंयच्यान मोठ्या प्रमाणात लोक कार्यकर्ते हांगासर येवपाचे आसात आणि आमचे नेते हे व्हडली रॅली म्हणजे निवडणूक 2024 जातली तेच्या वयली लोकसभा प्रवासाच्या माध्यमांतल्यान ते ही रॅली करपाक येवपाचे आसात. फाल्यां गृहमंत्री अमित शहाचे बसकेक सुमार 25,000 लोक हजर रावपाक शकतात. फोंड्या इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या मैदानाचेर ही सभा जातली. 4 वरांचेर सुरू जातली अशें भाजपी फुडारी नरेंद्र सावयकारान सांगले. फाल्यांची जी सभा आसा ही दक्षिण गोंया खातीर आसा, सावथ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आसा आनी म्हणून ती फोंड्या आसा. ह्या एकूण जाहीर सभा जी आसा ते जाहीर सभेची तयारी जी आसा ती सुरवात जाल्या, ऑलमोस्ट कंप्लिशनाकूय आयिल्ली आसा. आमची अपेक्षा अशी आसा की एकूण 25,000 लोक हे ह्या जाहीर सभेक उपस्थित रावतले आनी त्या नदरेंतल्यान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा. सगळ्या दक्षिण गोंयांतल्यान आमच्या पक्षाचे आमदार, सरकारांतले मंत्री, त्याचबरोबर आमकां जे भारतीय जनता पार्टीचे वेलविशर्स जे भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसात, बरे मागपी आसात, अशे सगळे जाण त्यांच्या सगळ्या पर्यंत कॉन्टॅक्ट करून अशा पद्धतीची सभा यशस्वी जावची ह्या नदरेंतल्यान आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसात ते चालू आसात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, विलियम रॉड्रिगेज, श्वेता गांवकर आणि संगीता ओली. अमृत सरोवर योजनेखाला भाजप सरकारान नितळसाण मोहीम सुरू केल्या. हाचोच एक भाग म्हण भारतीय जनता पार्टीन झऱ्यांची नितळसाण चलयल्या. मडगांवां भाजप मंडळ आणि आमदार दिगंबर कामतीन आकेच्या ताळसा झरीचे निवळसाणीचे काम हातात घेतला. पळयात. तोलसा झर ही एक अत्यंत पोर्तुगीज काळातली झर, जशी आनाफोत झर ही पोर्तुगीज काळात पासून चलत आयिल्ली झर, तशीच ही झर हाजे उदक एकदम बरें. हांगा लोक न्हावपा येताले. कारण हांव ल्हान आसतना, हांव बरेच एक 8-10 वर्सां ल्हान आसतना म्हज्या बापाय बरोबर हांगा न्हावपाक गेला. आमी रातचे 8 बी अशें येताले हांगा आनी न्हावन मागीर सगळे जाण खूब जाण येताले, सिनियर सिटीजन बी सगळे येताले हांगा न्हावपाक. मदीं ती सामकी निग्लेक्ट जाल्ली. हांव जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जालो त्या वेळाचेर म्हाका संदी मेळ्ळी ती पूर्णपणे ब्युटिफाय करपाची. आनी तेन्ना हांवें तें संपूर्ण हे तुमी चिरे बिरे सगळें काम पळयता पळय, सार्तो आल्मेदान जेन्ना पळय आनाफोतीची झर डिझायन केली तेन्ना सार्तो आल्मेदा कडल्यान हांवें ही झर डिझायन करून घेतली. आनी म्हणून ते एक्सपोज्ड लॅटरायट मेझनरी म्हणजे जे चिरे पावस पडले इतलें हें जालें, सगळें बाकीचें कितें कितें पडलें पूण एक चिरो गेल्लो तुमकां पळोवपाक मेळना. चिरो तसो आसा म्हणजे हांगा हे पळय वॉल पळयल्यार तुमकां चिऱ्याचें हें पळयतलें, एक चिरो हालूं ना. वयर आमी साईबाबाची घुमटी आसा थंय चिऱ्याची वोल केली, ह्या सायडीन सगळें चिऱ्याचें काम केल्लें. इनफॅक्ट फ्लोरींग सुद्दां चिऱ्याचें आहा आनी सगळे चिरे बरे आसा. आनी म्हणून आतां पयर आमी तें पळयलें, हांव आनी नगराध्यक्ष आमी येवन हांगा पळयलें, सगळी वाट ब्लॉक जाल्ली, सगळें हें जाल्लें. हांगा कितलेशे बाटल्यो बिटल्यो कितें कितें पडिल्लें तें सगळें मागीर थोडे 2 दीस लेबर घालून पयलीं म्हणजे वाट तयार केली. आनी आज आमी हांगा पार्टीन दिल्लो कार्यक्रमाच्या निमित्यान हांगा क्लिनिनेस ड्रायव्ह केला. एक म्हणजे उदक वचपाची वाट चालू जाली. उदक पयलीं सगळें हांगा एक्युमिलेट जावन राविल्लें आनी सगळें हें जालें. तें उदक आतां फ्रेश जालें, जें वता सकयल पडटा तें उदक वता. हांव WRDच्या इंजिनियरा कडेन उलयलां. WRDच्या इंजिनियरा बरोबर येवन हांव तांचो मास्टर प्लॅन करतां. हांव एका आर्किटेक्टाकी सांगलां, तो म्हाका ऑनररी काम करून दितलो डिझायन. त्या प्रमाणे आमी ताचें काम चालू करतले आनी अगेन परत ती ग्लोरी पळय ज्या झरीची आहा ती ग्लोरी रिस्टोर करपा खातीर आमी प्रयत्न करता. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. बाणावली वाठारांतल्या उदकाच्या उक्त्या नाल्यांत सिवेजीचे उदक सोडटात. या प्रदूषणा आड कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान बाणावलेच्या आमदारान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर खापर फोडला. शुक्रारा थळाव्या आमदारान
या वाठाराची पळोवणी केली. ताणे तिडो उक्तायल्या. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज बाणावळचे MLA आणि WRDची ऑफिसरांनी आज इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी ह्या इन्स्पेक्शन केले ते जी सिवेज बी डिस्चार्ज केले कडेन आसा थंय ह्या नालांक हेजें इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा. आनी जो बेणावळचे MLA वेंजी वेगस आसा हेणें जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो चेअरमॅन आसा हेका ब्लेम केले कडेन आसा की हे जबाबदार आसा हेका. कित्याक इतले न्यूज व्हायरल जाता, इतले सोशल मिडियाचेर लोक व्हायरल करता, पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो कांयच एक्शन घेतना म्हणून. आनीक तितू भितर एलिगेशनां MLAचेर जातात की आपूण कांय करना म्हणून. आमी कितें करपाचें आमी सांगून सुद्दां ऑथॉरिटी कांय करना जाल्यार मुखार जावपाचें कशें, हेजे खातीर तांणी परते एकदां अपील केले कडेन आसा. जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो चेअरमॅन आसा हेणें सो मोटो कॉग्निजेबल घेवचें आनी हे जी सिवरेज हितून सोडटात ते रिलीज करतात हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून. ना जाल्यार हांगा जायतीशे रोग आसात, हे पसरतले या खूब जाणां माल पडटले, पोल्यूट जातले सगळे, पूण खंयच कांयच हेजेर कांय जायना. आज परत इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा आनी हें इन्स्पेक्शन चालूच उरता, पूण फायदो कांय ना जाता. खंय तरी हांगा एक्शन जावपा जाय. इन्स्पेक्शन केलं म्हूण जाना, तेजेर रोखडेच एक्शन जावपा जाय. आनी कांय जायना तरी अशें करून उदक जें आसा हें पोल्यूट जाता आनी अशें करून न्हंय बी ह्यो सगळी पोल्यूट जाता. ही एक कडेन न्हय, जायते कडेन बाणावली हितून जायते कडेन सिवरेज सोडले कडेन आसा. हेजेर खंय तरी एक्शन जावचें म्हणून MLA मागले कडेन आसा. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सारखे काम करिना. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष दिवपाची गरज आसा. पळोवणे उपरांत बाणावलेच्या आमदारान सांगले. आयकात ताका. हे इन्स्पेक्शन चोयलां आनी हे चोयल जाल्यार सेगीत जायते सोशल मिडियाचे व्हिडिओ येताय. सिवेज इज बीन डिस्चार्ज पळय सुराल कोण व्हिडिओ घालून घातलो आनी एवरीबडी एक्सपेक्ट्स देन MLA टू टेक एक्शन. द डिपार्टमेंट इट सेल्फ इज नॉट फंक्शनिंग. I think we need to make sure that the department functions well. Chief Ministeran म्हाका सदां गरज आहा लक्ष घालपाची, because his environment department, his Goa Pollution Control Board is not functioning. तागे जो secretary अरुण कुमार मिश्राजी, he is holding two portfolios. He is also the secretary for environment, he is the secretary for health. दोन्ही portfolio तूं hold करून I am requesting Arunji to please take action, suo motor action. चेअरमॅन जरी तरी PA सांगता की कितेंय पेपराचेर येयलें जाल्यार तूं वचून एक्शन घेवपा जाय म्हणून, जाल्यार इतली दीस सगळे न्यूज रिव्हर साला न्यूज आहा, सुराल पयल हें जाल तो न्यूज आहा, वचो हो आहा, कितले कोणे सिवेज डिस्चार्ज जायता. सो वाय आर यू ऑल नॉट टेकिंग एक्शन, वाय आर यू ऑल नॉट फायंडिंग सोल्युशन्स. कोणा ती खबर ना की हिंगा ग्राउंड वॉटर टेबल जो आहा या वॉटर टेबल आहा तो वॉटर टेबल हाय आहा, जे लोकांगे सेफ्टीक आहा, जिरोणे उदो आहा, ते जिरोणे उदो जिरना, ते जिरना म्हणटकीर ते सेफ्टीक टँक तुगेले सोमना भितर 15 दिसां भितर वयर जाता. सो एवरीबडी नोज दीस. वी आर इन अ कोस्टल बेल्ट, हितून न्हय काय ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विशय पेडणेचे आंबेडकर उद्यान आनी पुतळ्याक न्याय दिवपाचो. कायदे करप्याचेच अन्याय चल्ला देखून बाबासाहेबांचे जयंतीक आंबेडकर मोगी तुकाराम तांबोसकारान पुतळ्या माऱ्यांत उपोशणाक बशिल्लो. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकारान ताजी वासपूस केली, पूण कशी? मोबायला वयल्यान. पळयात राजकारणांतली उदरगत. पेडणेचे आंबेडकर उद्यान आणि नाव नाशिल्ल्या पुतळ्याचो विशय घेऊन तुकाराम तांबोसकाराक बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती दिसाच उपोशणाचो मार्ग पत्करचो पडलो. कितें मागता तांबोसकार? पुतळ्याचे नामकरण करात, गार्डनाचे सोबितीकरण करात. तेका जाप दिवपाक आमदाराक त्याच्या म्हाऱ्यान येवपाक वेळ मेळ्ळो ना. आपले मनीस धाडून मोबायलाचेर थातारलो. जय भीम, काय प्रॉब्लेम ना, म्हाजेर विश्वास दवर. फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांची किती अवतिकाय करून सोडले ते ह्या व्हिडिओतली ज्येष्ठ आंबेडकर मोगीची देहबोलीच सांगता. हॅलो, नमस्कार साहेब. जय भीम, जय भीम, जय भीम. तुम्ही सकाळी म्हाका चुकल्या तो कळ्ळा तुका? हा बरोबर, म्हाका वगत जालो, तुम्ही येयलात बरोबर आसा. कळ्ळा? तुमकां काल मी म्हटलं ना माझे जो हे असतात का त्याचं कार्यकर्ते किंवा म्युन्सिपाल्टी त्यांच्या हेतून तुम्ही जर सांगला म्हाका पावला मागे. हा बरं 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 बरं
हा ना 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 तसे आहे ना ना तुझ्यावर असाच विश्वास असा पण कसा माझ्यावर विश्वास आपण बाकीचे हे आहात का ना समाजाचे काम करणारे आहात त्याचे काम असं का नाही तुम्ही काय सांगतात असं म्हणते ना बरं हा बरं हा बरं ओके 7 वर्सां झाली तरी पुतळ्याचे उक्तावण कित्याक जायना काय बुरशे आणि वसाड पडलेल्या आंबेडकर उद्यानाचे सोबितीकरण कित्याक करपाक शकना सरकार हेरशी आंबेडकरी चळवळ विद्रोह करतना दिश्टी पडटा पूण हांगा गार्डनात पुतळो येवचे आनी त्याचे मुखामळ आंबेडकरावरी दिसना ह्या वादाक लागून 2 वर्सां तो रेस्ट रूमात पडून उरलेलो पेडण्या आंबेडकर भक्त एक तुकाराम तांबोस्करच उरला काय कितें असोय प्रश्न पडले बगर रावना अनावरण करचे म्हणून अनावरण करचे आणि बाबासाहेबांचं नाव त्याच्यात येऊंक जाय पाटलीचे हे माझं डिमांड असा आणि इथले शोभीकरण जावंक जाय इतले माझे डिमांड असा बाकी माझा काय तसा हे ना असा माझी तशी काय मागणी ना पण हिचं शोभीकरण जावंक जाय ही इतकी गजाल नदरे घालून दिवपाचं काम मी जे म्हाका सुचता म्हणून मी मीडियाकडे रिक्वेस्ट करता. तुम्ही याच्या संदर्भात आमदाराक विषय सांगलेला सांगलेलो काय सांगला आमदार काही सांगला की बाबा हिचला सोबीकरण जाऊ द्या कालच मी त्यांना जाऊन भेटलोय म्हाका त्यांनी निरोप दिलो की त्याचा पीए जो असा ओंकार म्हणून आहात ते म्हाका सांगला निरोप दिलो आणि मी त्या आमदाराकडे मी बोललोय आपण म्हणून येतलोय आणि मी म्हटलं त्या तू म्हाका सांगते ना पण जनतेक तिसर तू सांग ना तू येऊन सांग तू माझ्यापर्यंत येऊन नाही गेला पेडण्या येथे म्युन्सिपाल्टी गार्डन मध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा आज 7 वर्ष झालेले आहे नवीन पुतळा त्याचं अजूनही उद्घाटन झालेले नाही आणि दुसरं म्हणजे हे जे गार्डन जे आहे पहिली जो पुतळा जो बसवलेलो आंबेडकर रंगधारे त्यापासून हे गार्डन तसाच असा आज म्हाका दिसता 30 वर्सां जाऊन गेली तरी सुद्धा ह्या गार्डनाची आज सुद्धा तशीच दुर्दशा असा बाबासाहेबांचा पुतळा आता बसवलेला असा माझ्या मागच्या बाजूला संबंध पूर्ण कृती पुतळा तो असा तो पुतळ्याचे नाव हिसरना असा कोणाचा पुतळा म्हणून आम्ही जे बाकीचे भुरग्यांक कसं काडटला इलेक्शना आदी फुडारी कमरेंतल्यान बागोवन घरां खोपींनी वतात मतांची भीक मागपाक पूण वेचून येयलो काय त्याच मतदारा खातीर त्याच्या कडेन वेळ नासता मागीर ते अशे तरेन मोबायल घेवन कोणाक तरी धाडटात आनी टिपिकल आश्वासनां दितात हांगाय तेंच घडलां 7 वर्सां आंबेडकराचो पुतळो उक्तावणा बगर उरलोच कसो ह्या प्रस्नाची जाप हेर आंबेडकरी कार्यकर्ते मागिनात आनी फुडारी सांगनात हांगा कसलो प्रोजेक्ट तरी येवपाचो ना मूं प्रस्नच गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. दिल्लीच्या आर्च डायसाचे प्रतिनिधित्व करपी आणि अँग्लो इंडियन संघटनेसयत प्रधानमंत्र्याचो संगीतकार फादर निकोलसान कार्डिनल फिलिप नेरी फेरावाची भेट घेवन अँग्लो इंडियन सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिवंक नाशिल्ल्यान तांचो तेंको मागलो. 1960 सावन देशभर ह्या समाजांचे तेंको तांकां प्रतिनिधित्व ल्हव ल्हव उणें जायत आसा अशेंय ताणें म्हळें. आयकयात. 2 seats in Lok Sabha nominated and in 12 legislative assemblies wherever Anglo-Indian concentration is there 12 MLAs were there. Everybody has been removed. Everybody is removed except in Jharkhand. There is no representation in the parliament. Except Jharkhand? in Jharkhand, one legislative assembly, we have one representative. Kiri is not And also we had in Uttarakhand because that is gone, so that also is gone out of parliament. So we have no voice. They have no voice to represent in the legislative assemblies about the issues they are facing. So what is your main issues or difficulty you are facing? We are facing several problems in India. Earlier we had this school running of the schools. Then many are staying in rented houses. Many are unemployed. Many are educationally backward. In interior places, we have lost our job reservations in 1960. We were having reservations in railways, central services. One by one, all the facilities are lost. The last one was the representations in parliament and state legislation. That also is now lost. And we are a small minority having lots of disabilities.
So before you were having the reservation. Before we had, So when you started losing the reservation? since 1960 onwards. 60. Yeah, from 50 to 60 we had reservations. In 60 we lost that. Then when the educational grants were there, that is also lost. These reservations were earmarked in the constitution as per articles. The last one, according to Article 331 to Parliament, Article 333 to Legislative Assembly, that was the last. All these have been lost on flimsy grounds. They say the Anglo-Indians are only 226 in number. You know better. More Anglo-Indians are there in Goa. Even my family alone is more than 300. So there was no column for Anglo-Indian as an ethnic community. They come under general Christian quota. So that's where they have lost their identity. So there is a kind of identity crisis in their own. Do we have the identity? Do we retain that identity as an Anglo-Indian? And Anglo-Indian, as I see, as a chaplain, they have made so much contribution to the national building, including our own independence, etc. So they are that apart. Now what we are asking is, because of no lack of voice in the parliament, legislative assemblies, our issues are not addressed. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, शुभाशीष गोवेकार आणि संगीता ओली. मांद्रेच्या क्रीडा अकादमीन मांद्र्या क्रिकेट सर्त घडोवन हाडली. सर्तीत क्रीडा मोगींनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो. ह्या वेळार पूर्ण क्षमतेचो स्टेडियम मांद्र्या उपलब्ध जातलो अशें आश्वासन मांद्रे ग्रामपंचायतीचे वतीन मांद्रेच्या आमदारान दिलां. पळोवया सरपंच ट्रॉफीचे कांय रोमांचक खीण. All right, having the block hold. Good comeback by the bowler. A single sensible batting can be seen here by these two batters. After a six, a single. Meanwhile, let us see the next delivery being bowled here. Trying to go inside out. A rare dot delivery from Udumbar. And dot delivery is in the business end of the innings. The dust. This time it was the leg spinner, hoping that it will be a wide. It didn't turn as a leg spinner, just went straight. So mixing it up well. Very, very fine bowler. This time you can see. रिगार्डिंग मांद्रे पंचायत जेन्ना स्टार्ट जाली, आमी हाच्या पयलीं आमी स्टेटमेंट काडला की आमचो टेन्युअर जो 5 वर्साचो टेन्युअर आसा, मिडियाच्या मार्फत संपूर्ण गोंयच्या जनतेक आमी सांगूं इच्छिता की मांद्रे गांवांत आमचो टेन्युअर सोंपपाच्या पयलीं फूल फ्लॅज स्टेडियम मांद्रे गांवांतल्या क्रीडा प्रेमीं खातीर, खेळाडूं खातीर उपलब्ध करून दितले. हे मांद्रे ग्रामपंचायतीचें तुमकां आश्वासन, जेतून म्हणटा तशें स्विमींग पूल आसतले, एथलेटीक ट्रॅक आसतलो, फुटबॉल आसतले, इन्क्लुडींग क्रिकेट आसतले आनी जायते इंडोर गेमी, अशें फूल फ्लॅज स्टेडियम मांद्रे गांवांत आसतले. हे मांद्रे ग्रामपंचायतीचे तुमकां मिडियाच्या मार्फत उतर आसा. हो जो टुर्नामेंट आसा जो ऑर्गनायज केला सरपंच चषक 2023 बाय मांद्रे स्पोर्ट्स अकादमी, हातून गोवा राज्य, संपूर्ण गोवा राज्य पंचायत आणि नगरपालिका लेवल प्लस सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, सिंधुदुर्ग जिल्हा पंचायत तथा नगरपालिका हातून हे पार्टिसिपेट जाल्लेले आसा. सो 4 पूल केले, 24 टिमी टोटल. एका पुलान 6 टिमी आसात. A, B आणि C आणि D 4 पूल जातले. 4 पुलाचे आयज 2 पूल खेळटले, फाल्यां 2 पूल खेळटले आणि त्याचे सेमी फायनलिस्ट काडटले. त्याच्या नंतर त्याच्या 4 टिमींची 16th मॅच जातली आणि ग्रँड फिनाले ह्या टुर्नामेंटाची 16 तारखेर आयतारा दीस सांजेच्या रातीच्या 8 वरांचेर हांगासर प्रदर्शीत जातली. ताज्या फुडें वचून सांगता, मांद्रेम स्पोर्ट्स अकॅडमीन एक आगळी वेगळी कल्पना म्हणटा तशी आमच्या गांवांत 11 प्रभाग आहात, 11 वॉर्ड आसात. 11 प्रभागातून प्रत्येक प्रभागातून एक मनीस असो म्हणटा तसो रिनाउड पर्सनॅलिटी जाका आमी म्हणटा, एक आदर्श व्यक्तिमत्व किंवा आपल्या क्षेत्रान, आपल्या वॉर्डान समाजा खातीर कार्यरत असणारी व्यक्ती, तेका ह्या व्यासपीठाचेर हाडून आमी फेलिसिटेट करपाचें आसा, मान सन्मानीत करपाचें आसा मांद्रे ग्रामपंचायत अलॉंग विथ मांद्रेम स्पोर्ट्स अकॅडमी. आणि त्याच्या फुडें वचून जी काल आमचा एक सुखद घटना म्हणटात तशी आमच्या गांवाच्या इतिहासान की मांद्रे गांवांत जे रमाकांत दत्ताराम क्लब हायस्कूल आसा, त्या हायस्कुलाक स्टेट चॅम्पियनशीप प्राप्त जाल्या अंडर 14 क्रिकेट कॅटेगरीन.
त्या टिमींग संपूर्ण टिमींग अलॉंग विथ देअर हेडमास्टर प्लस पी टीचर शारिरीक शिक्षक यांच्या उपस्थितीत आम्ही हांगासर क्लोजिंग सेरेमनी जातली. त्या क्लोजिंग सेरेमनीक आम्ही फेलिसिटेट करपाचे आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण शेनवारा उपरांत हवामान सुकें आनी नितळ उरतलें, जाका लागून दमट हवामानांतल्यान सुशेग मेळटलो. आयज गोंयांत उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जाल्यार चडांत चड तापमान 36 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावूं येता. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.